साश्टी तालुक्यात फाटल्या 3 वर्सां सावन दर वर्सा सरासरी 22 हेक्टर लागवड खाला शेतकी वाठार वाडत आसा। 2020 वर्सा हो आंकडो 5200 हेक्टर आशिल्लो। अंदू तो वाडून 5247 हेक्टर जाला। हाचे वयल्यान ह्या वाठारांतल्या तरणाट्यांची शेती वेवसाय कडेन प्रवृत्त वाड आसा हें दिसून येता। कोविड महामारीच्या काळांत जायत्या तरणाट्यांची नोकरी गेली। काम नाशिल्ल्यान तांचें लक्ष शेतवडी कडेन ओडलें आनी ह्या संदर्भात तांणी शेतकी वेवसाय हो एक करियर म्हणून पळयलो। कितलेशेच लोक शेत वेवसाय हो स्वताच्या खोशयेन सांबाळटात। मडगांव विभागीय कार्यालया कडल्यान मडगांव आनी मुरगांव वाठारांतल्या सगळ्या शेतकारांक पुरायपणान मजत मेळटा। शेतकारांक गरजेच्या यंत्रणा वांगडा बियो दितात। चडांत चड शेतकारांक वेगवेगळ्या येवजण्यांचो लाव मेळचो हे खातीर सगळ्या तरांचे यत्न करतात। ताका लागून मडगांव विभागात शेतकी क्षेत्रांत वाड जाल्या अशी माहिती विभागीय कृषी अधिकारी शरीफ उतारदून दिली। अंदूचे वर्सा खरीफ सिजना आमचे साश्टीच्या फार्मरान खूब एफर्ट्स घेवन नवीन एरिया केल्या कल्टिवेट केल्या। पयलीं जे पळय फेलो आशिल्ली ती खुबशी एरिया आमी गेल्या। हांगासर लोक जे पळय आसा साश्टीकार खुबशे मेहनती आसा आनी ते खंय आसूं, खंयचे सर्विसी आसूं, जावं बोटीर आसूं, जावं बिजनेस आसूं, जावं तेंचे गव्हर्मेंटा आसूं, जावं प्रायवेट कंपनी आसूं, शेतां विशयी ताचे जी आवड जी पळय आसा, मोग जो पळय आसाच। आनी अंदूचे वर्सा हो मोग जो पळय आसा प्रत्यक्ष ते दिसून येता। टोटल एरिया जे पळय फेलो एरिया हे पावटी आमी 22 हेक्टर सुमार कवर केल्या। आनी हिंगा सालसेटी खूब स्कोप आसा आनी सुद्दां एरिया कल्टिवेट करपाक। आमी हांगा कशें केलां, सालसेट हो भाग जो पळय आसा, हे ऑफिस जो पळय आसा, चडांत चड आख्या गोंयभर चडांत चड कृशी कार्ड रेजिस्ट्रेशन केल्लें आसा। आनी प्रत्येक दिसा एक 5 तर कृशी कार्ड एप्लिकेशन रेजिस्ट्रेशन येताच। सो आमी कितें करता ते जे लोक जे पळय येता आमी ताका सर्वे करता, ताची इन्क्वायरी करता आनी लास्टाक ताका मोटिवेट करता बाबा हितून जमीन तुमी कल्टिवेट करपाची। आनी जेन्ना ते म्हणटा जशी प्रॉब्लेम्स आसा, डिफिकल्टी आसा फेन्सिंगाची, ताका आमी सांगता की डिपार्टमेंट गव्हर्मेंटाची हें आसा, सबसिडी आसा, फेन्सिंगाची सबसिडी आसा, तेच भाशेन तुमची बांय मारपाची सबसिडी आसा। असल्यो सवलत्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करपाच्यो आसा। सो ते आयकून ते मागीर ताका सॅटिस्फॅक्शन जाता आनी मागीर ते फुडें सरता।